नमस्कार, मिड डे गोवात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. म्हापशा फातोडेर गोळीबार. म्हापशेच्या सिंडिकेट बँके कडेन ही गजाल. पोलिसांनी प्रकरणात जेम्स डिसोजा आणि 3 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. सुवाते वयल्यान लायव्ह बुलेट आणि खाली शेलूय मेळ्ळा. कसलेंच लुकसाण वा कोणूच जखमी जाल्ल्याची म्हायती ना. प्रकरण पोलिसां मेरेन पावला, मात जेम्साचेर फुडें ताब्यात घेवप सोडून फुडें कसलीच हालचाल दिसना. म्हापसा हांगासर सकाळी 5:30 अशी एक गजाल घडली की गन फायरिंग जाले आणि जेम्स डिसोजा हाका पुलिसांनी अटक केल्या. तशेंच त्याच्या बरोबर आनीक 2 जाण आसले तांकांय बीन अटक केल्या. पुलिसांच्या म्हायती प्रमाणे कोणाक काय लुकसाण जाल्ल्याची अजून तरी काय म्हायती ना. पुलीस तेचेर फुडलो तपास चालू आसा. म्हापशा फातोडेर गोळीबार. म्हापशेच्या सिंडिकेट बँकेकडे ही गजाल. पोलिसांनी प्रकरणात जेम्स डिसोजा आणि 3 जाणांक ताब्यात घेतला. सुवाती वयल्यान लायव्ह बुलेट आणि खाली शेलूय मेळ्ळा. कसलेच लुकसाण वा कोणूच जखमी जाल्ल्याची म्हायती ना. प्रकरण पुलिसां मेरेन पावला, मात जेम्साचेर फुडें ताब्यात घेवप सोडून फुडली कसलीच हालचाल दिसना. स्टुडंटा खातीर नवसरात सलगांवकर. खून करपाचो यत्न केला म्हूण हणजूण पोलिसांनी एकल्याक उखल्ला. आसगांवचो डेझमंड आल्वारिसान असलम मर्चंटाचेर कोयत्यान हल्लो केला म्हूण केस. असलमाक मार लागला. पोलिसांनी डेझमंडाचो 3 दिसाचो पोलीस रिमांड घेतला. फुलां काडटलो म्हूण तोंडाक तोंड लागलें आणि डेझमंडान कोयतो उखल्लो. आसगांव हांगासर 3:30 अशी एक गजाल घडली की एकटो मनीस थंयसर फुलां काडी आणि डेझमंड आल्वारिस हो येवन तेचेर कोयतो घेवन हल्लो केलो आणि तेका तकलेक आनी हातीक लागलेल्या कारणान तो सिरियस आसा आणि तो सिरियस आसल्या कारणान पुलिसांनी ती अटेम्प्ट टू मर्डर ही केस रेजिस्टर केल्या. डेझमंड आल्वारिस हेका अरेस्ट केला पुलिसांनी आणि 3 दिसाचो पुलीस रिमांड मारला. 30 तारखे रातची अराउंड 10 सुमार एक असीम मर्चंट हांणी एक कंप्लेन दिली की तो दनपारचो 3:30 सुमार देवळान वचपाक गेल्लो. तेन्ना रस्त्या सायडीन आसतना फुलां काडटालो. तेन्नाच एक डेझमंड आल्वारिस म्हणटा येवन ताजे कडेन वाज घालपाक लागलो आनी सडनली तो एक कोयता घेवन येयलो घरांतल्यान आनी ताजेर ताणें अटॅक केलो. त्या अटॅका भितर ताणें तकलेचेर वार केलो, हाताचेर वार केलो आनी ताका सिरियस इंजरीज जाल्यो. सो इमिजिएटली ताका मागीर थंयच्यान हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो. अंडर ट्रिटमेंट केलें ताका आनी ताका तकलेक सिरियस इंजरीज जाल्ल्या कारणान आमी अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर केली ताचेर. डेझमंड आल्वारिस सन ऑफ जॉर्ज आल्वारिस, रेजिडन्स ऑफ आसगांव, हाका अरेस्ट केला आनी तो सद्या प्रेझेंटली पुलीस कस्टडीन आसा. 3 दीस ताची पुलीस कस्टडी घेतली आसा. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आसता आमचे इन प्रोग्रेस. PSI तेजस नायक करता. सो नेमके इन्सिडंट जाला की नाही? इन्सिडंट तो फुलां काडपाक गेलो खंय. सो फुलां आसा ती तेजी कंपाउंडा भायर आसा. सो बाकीची सडनली तो येवन खंय तेजेर अटॅक केलो. कित्याक लागून तो रिजन बी कांय खबर ना. तो म्हणटा आपली फुलां काडपाक आयलो, पूण तो कंप्लेनंटान सांगले त्या भशेन की ती रस्त्या सायडीन आसली ती फुलां काडटालो. स्टुडंटा खातीर नवसरात सलगांवकर. गुजरातात पटीदाराचो फुडारी हार्दिक पटेलूय BJPत चल्लो. फाटल्याच म्हयन्यांत ताणें काँग्रेस सोडिल्ली. पटेलान सकाळीं ट्वीट सोडलें. नवो अध्याय सुरू करता. प्रधानमंत्री मोदीचो ल्हानसो शिलेदार जावपाची तयारी. हार्दिकाचे ट्विटार शिनाल. गोंयांत मायनरांचेर गुन्यांवांच्यो एक तरा. एकाच दिसा 5 केशी. कुडतरे काकान 13 वर्साच्या भुरग्याक खोल बायत वडयलो. अल्पवयीन चलयेचे बलात्कार केलो म्हूण कोलवाळे पुलिसांनी तांत्रीक बाबाक उखल्लो. कर्मात आवयूय सामील. बायणा निकते जल्मल्ले भुरगें डस्टबिनात. फातोड्ड्यात 2 अल्पवयीन किडनॅप. 2 केशींनी नेपाळी आणि केरळीक उखल्ले. गोंयांत पुलिसेचे क्रायम डिटेक्शन वाडटा तशे क्रायमाच्यो एक नव्यो तरा. सगळे एकार एक प्रकार एकाच दिसा. कुडतरे काकान 13 वर्साच्या चल्याक खोल बांयत उडयलो. मायणा कुडतरे पुलिसां कडेन कागाळ. मडगांवां मोती डोंगरावेल्या आरोपी बसवराज कागीक पुलिसांनी उखल्ला. त्या भुरग्याक हॉस्पिटलांत घाला. So immediately we rushed at the spot. We found that boy
who is a 13 years minor boy, and there was a bleeding injuries on his legs and cheeks, and there was mud all over his body. Immediately we shifted him in the hospital. During investigation, we come to know that his uncle took him in that jungle, and he threw in the one well there. Is around 35 meters in height, and thereafter he fled from the spot. We have registered a offence against the uncle under section 8 of Goa Children Act and under section 307 of IPC, that is attempt to murder case, and we have arrested the uncle, who is Basavraj Kagi, age 45 years, who is native of the Karnataka. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केलो म्हूण कोलवाळे पुलिसांनी बनावट तांत्रिक बाबा रमाकांत नायकाक धरलो. 14 वर्साच्या चलयेच्यो जिवितांतल्यो सगळ्यो इत्सा पुराय करता म्हूण सांगून बलात्कार. कारस्थानात आवय सामील, तिकाय पुलिसांनी भितर वडयल्या. बायणां निकतेच जाल्ल्या भुरग्याक प्लास्टीक पोतयेंत घालून कोयराच्या डस्टबिनांत वडयल्ले मेळ्ळे. कोयर एकठांय करतना मुरगांव नगरपालिकेच्या कामगारांक भुरगे मेळ्ळे. भुरग्याचो जीव गेल्लो. आणि जेन्ना सकाळी आमचो जेन्ना म्युन्सिपालिटीचो जेन्ना वर्कर येयलो आनी जेन्ना तो गार्बेज आसा तो सेग्रिगेट करतालो पळय तेन्ना ताका ते भितर दिसल्या कारणान तेणें ते फॅमिलीक सांगलें की हेजे भितर धाकटो भुरगो तुमी कसो उडयला काय म्हणून आपूण पुलिसांक सांगता म्हणून. सो तेंचे धाकटेशे चेडूं आसलेले जे 5 वर्साचे ताका ते कळना आपले डस्टबीन म्हणून तेणें काडलें आनी तेणें भितर येयलें डस्टबीन. सो अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो आतां तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कोणी केला पळय हे कृत्य केला पळय वायट कृत्य केल्लेलें आसा. हे अशें कोणी करपाचें न्हू. जे गर्भ आपली कूड काडून अशी डस्टबिनान उडयता पळय व्हेरी बॅड. आनी समज हे ते ह्या कोणाच्या दारान मेळ्ळा पळय समज तेंच्यांनी केला जाल्यार तांकां शिक्षा मेळपाक जाय. आनी समज तेंच्यांनी करूंक ना जे कोणी हे केल्लेले आसा पळय तेका खंयसर तरी आमी समज पळोवंक पावना ताका देवान तरी पळोवपाक जाय. इसका डस्टबिन इधर रखा हुआ था. जैसे खा रहा फर्स्ट में बच्चा निकला, उसको बड़ा बेटी है. मैं उसको बुलाया, 2 बार बुलाया नहीं आया, तीसरा बार बुलाया तो वो आया. वो तो बोला कि बोले से किसका डस्टबिन है, तो बोला मेरा डस्टबिन. कभी बच्चा कहाँ से आया इसमें, तो बोला कि मालूम नहीं. तो मैं बोला मैं फ़ोन करता हूँ मैं अपना सुपरवाइजर को. तो बच्चा लिया तो उनके अंदर में भाग गया. पणजे मांडवी हॉटेला कडेन एक डेड बॉडी मेळ्ळ्या. कर्नाटका रजिस्टर्ड गाडयेन ही बॉडी मेळ्ळ्या. इतल्या मजगती फातोड्ड्या 2 किडनॅपिंग केशी, दोनूय अल्पवयीनाच्यो. एके केशीत नेपाळ्याक, दुसरे केशीत केरळायटाक उखल्लो. Police station we registered a complaint against the accused person Dinesh Giri, who is resident of Kurturi and native of Karnataka, for kidnapping the minor girl of the complainant from his legal guardianship. Upon the information of our sources and under the supervision of our superiors, we apprehended the accused person Dinesh PK, who is a native of Nepal, from Bangalore. The said accused person has been brought at the police station and he has been produced before JMFC court Margaon, wherein he has been remanded police custody. Similarly, there is one more kidnapping case which is been committed by accused person Salman Siddiqui, who is a resident of Fathoda and native of Kerala, who has kidnapped the minor girl of the complainant from his legal guardianship. Similarly, the said accused person is also been apprehended at Bangalore and he has been brought at the police station and further investigation into the said case is being carried out on merit basis. Both the accused person have been produced before JMFC court for remand. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पास्टर डॉमनिकाची धर्मांतरा आता क्रायम ब्रांच उस्ततली. शिवोलेचे 5 पिलर्स चर्चीचो धर्मांतराचे निमतान पयशांचो मोठो व्यवहार चलता म्हूण पुलिसांक म्हायती पावल्या. डॉमनीक जादू तोना करता, पयशे वाडटा काय आनी कितें ते उस्तोपूप चल्लां. अर्थपुरण सध्या बंद. आता एक दोगा डॉमनिकांची वकिली करूंकूय फुडें सरल्यात. भलायकेचे रजाव दिवन डॉमनीक जामिनार सुटला खरो, मात आता केस क्रायम ब्रांची कडेन पावल्या. 5 पिलर्स चर्चीचे प्रार्थना थळार नेमको कसलो व्यवहार चलतालो, कसले जादू टोना चलताले, खंयच्यान अर्थीक व्यवहार चलताले ताचे पुरावे एकठांय करूंक पुलिसांनी बंदोबस्त वाडयला. सर्च अँड सीजर चल्ला. डॉमनिकाचे डॉक्युमेंट लॅपटॉप उसप चल्ला. चर्चीचे गेटीर पुलिसांचो कंट्रोल. भायर भितर यो वच करतल्यांचेर नदर.
डॉमनिकाचे अटके उपरांत एक एक प्रकरण भायर सरता, लोक उलोवंक लागला. शिवोलची आमदार मेरेर रावता, मात मुख्यमंत्र्यान धर्मांतरा आनी डॉमनिकाच्यो कारवायो उचपाची खर शिटकावणी दिल्या. हे अटके उपरांत शिवोलचे उपद्रवी वेव्हार सध्या थंड पडल्यात. अटके उपरांत पयसोय कांय जाणांक बंद जाला म्हूण कळटा. बुधवारा 1-2 बायलो फुडें सरल्यो. डॉमनीक खंय बरो. आमकां अशें कोणी फुडें काडूंक ना. आमकां दिसलें तशें की बाबाजें कितें चल्लां तें रॉंग चल्लेलें आसा. तुमी जी परिस्थिती तुमची सांगल्या न्हू, थंय गेल्या उपरांत तुमकां कितें सुदारणां जाली? म्हणजे आमच्या घरान शांती बीन येयली नाल्यार आमच्या भावाक बीन भितर कोटा नासलेले आमचे. म्हणजे घरान खूब किरकीर आसलेलो, फायनान्सचा प्रॉब्लेम आसलो अशें. सो एक देवाचें उतर आयकून आमच्या घरान आमचें बरेपण येयलें कशें. आमकां सुद्दां आतां सांगलें की ते डॉमनीक तुमची आमकां कांय खबर ना. डॉमनीक घेता आनी तो कोण शेट्ये म्हणून आसा तो घेता म्हणून सांगलें, पण तुमी हांगा भलतेच दिसतात. बरें सारकें आमी थंय वयता न्हू प्रेयराक, सो आमकां तें बरें सांगना. ताका लागून आमकां दिसलें की आमी जनतेक सांगपाक जाय बाबा पुलिसांक सांगूंक जाय न्हू. पुलीस इज इन्व्हेस्टिगेटिंग द केस. पुलिसांक कशी कंप्लेन आमी हाती दिली आमची कॉपी. आयज ते क्रायम ब्रांचे कडेन गेल्ली आसा, ते तपास करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा बोर्डाचो 10वेचो निकाल 92.75%, 93.91% चलयो, 91.62% चले पास. निकाल पत्रिका 3 जूनाक डावनलोड. 20,500 वयर भुरगीं ऑफलायन परीक्षेक बशिल्ली. 31 केंद्रांनी परीक्षा जाल्ली. बोर्डाचो चेअरमॅन भगीरथ शेटयेन निकाल जाहीर केलो. 2 टर्माची सरासरी काडून निकाल दिला. 4 schools were special schools and 100 were the normal schools through which these candidates were answering this examination. So 480 appeared for this examination, 466 cleared the examination, and the pass percentage is 97.08%. The various facilities that we grant them through this special scheme is there's a separate papers like functional English, functional Hindi or functional maths. So we have a special syllabus catering to their needs, extra time depending on their special ability, then special sitting arrangement depending on their special ability, on preferably on the ground floor and close to their residence, reader or writer, and enlarged print of the question paper. These are the some of the facilities granted to them. The special school results, purely special schools, they are 4 in numbers. Sanjay Center for Special Education, Porvorim, through which 45 students were sponsored. All 45 have cleared the examination. The result is 100%. St. Xavier's Academy from Old Goa had sponsored 18 students, 17 cleared, and the result is 94.44%. Lokvishwas Pratishthan's Virani Isani High School for hearing impaired children, this is from Dhavli Fonda, 8 were answered this examination, 8 had answered, all 8 cleared this examination, the percentage is 100%. There is another school from Lokvishwas Pratishthan only, this is for visually impaired from Dhavli itself, 2 answered this examination, 1 pass, percentage is 50%. You can see the percentage of the candidates in the following range. So 7.25% they could not clear the examination, so they will have to answer this examination again. Then you can see 33 to 45, only 2.38%. Then the middle range up to 60%, 46 to 59, 23.65%. Then 60 to 80 you can see there are many students between 60 to 80%, 50.05%, and of course 81 to 100 there are 16.67%. So that follows the normal curve. So many of them they come under that range of 60 to 80. Then 80 to 100 it is 16.67. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पुराय इलेक्ट्रिफिकेशन जाल्ले गोंय पयले राज्य. तेच प्रमाण केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो बाकीच्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. केंद्रांत मोदी सरकाराक 8 वर्सां जाली. ते निमतान गोंयांतूय 4 ते 14 जून गरीब कल्याण संमेलन.
40 मतदारसंघांनी आमदार मंत्र्यांच्यो कार्यावळी. सौभाग्य ह्या योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करपाचें काम स्टेटीक पुराय केलें. आमच्या फाटल्या दिसांनी फक्त 113 लोकांक इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचें काम उरलें. आमी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करपाक स्टेट 1 नंबराचेर पावल्या आनी नॅशनली वी हॅव अवॉर्डेड फॉर दीस. उज्ज्वला योजना हाच्या अंतर्गत 100% LPG सिलिंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जे BPLच्या अंतर्गत आशिल्ले त्या सगळ्या जाणांक आमी दिवपाक शकले. सो आमी 100% लोकां पर्यंत LPG गॅस कनेक्शन पावयले. हाच्या व्यतिरिक्त आमी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी हाच्या अंतर्गत आमी 22,000 कोटी रुपया रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर पयलेच फावटी ह्या 8 वर्सांत केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां मेळ्ळे. आमी अशें ठरयल्लें आसा की 4 जून ते 14 जून ह्या दरम्यान गोंयचे सगळे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर गरीब कल्याण संमेलनां ऑर्गनायज करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी त्या मेळाव्या भितर लाभार्थी जे आसात त्या लाभार्थीचे इन्वॉल्वमेंट आसतलेंच. त्याच्या व्यतिरिक्त कार्यकर्ते आनी इतर बाकीचे जांकां आमी अप्रोच करतले तांकां त्या मेळाव्याक आमी आपयतले. मोपा विमानतळ प्रकल्पार आज मेरेन जितले जाण कामाक लागल्यात ते सगळे पेडणेकार आपणे स्वता व्हेरीफाय केला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मोपा विमानतळार सांखळेच्या लोकांची भरती चल्ल्या काय म्हूण पत्रकारान विचारिल्ले प्रश्नाक मुख्यमंत्र्याची जाप. मुख्यमंत्री म्हणटा आरोप चुकीचो, ताका तसली संवय ना. सीएम आनी एक विशय मोपाच्या संदर्भात ते म्हणटा की पेडणेच्या लोकांच्या परस ते सांखळेच्या दिता लोकांक चुकीचो समज आसा. चुकीचो समज आतां जर तूं पळयशीत रे आतांच हे आयज टील डेट अपॉइंटमेंट जाल्या पयलीं 500 पेक्षा चड भुरग्यांची परमनंट एम्प्लॉयमेंट जाली. 100% पेडणेकार आहा. हांवें व्हेरीफाय केलें. 100% पेडणेकार आसात. 500 पेक्षा चड अपॉइंटमेंट जाली. 200 जाण फक्त ते फायरमॅन थंय लागता पळय न्ही 200 जाण पेडणेकार आतां परत रिक्रूट जाले. आनी आतां उरलेले 500 रिक्रुटमेंट जाल्यार म्हाका दिसता ह्या दिसांनी केन्ना तरी आमी तांकां तेंची कार्ड अपॉइंटमेंट लेटर्स दिवपाचे आसा. 100% पेडणेकार. म्हाका संवय ना ती. काँग्रेसीचे राजस्थानात जाल्ले चिंतन शिबिरा उपरांत प्रदेश काँग्रेसीची गोंयांत चिंतन शिबिराची तयारी. प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान सविस्तर चिंतन सांगलें. मजगती अदानी इंडियन ऑयल गॅस कंपनीन रस्तो खणटाना वास्को उदकाच्यो पायपलायनी फोडल्यो म्हूण आमदार संकल्पाची अदानी आयोजी आड पुलीस कंप्लेंट. कॉन्ट्रॅक्टराक खंय भितर वडोवचो. This Chintan, I mean, what Yatra we did basically was to go and meet our workers, our Karyakartas, because see, you have to understand that we have lost the election, morale is down of our Karyakartas. So basically it was to meet everybody, boost their morale, and maybe in maybe a month's time you will see most of the people joining Congress. Congress held a 3-day Chintan Shivir at Udaipur. So the Nav Sankalp Shivir was organized today and it will also continue tomorrow in Panjim. So many issues that was discussed there was brought to the notice of our office bearers, our MLAs, our district president who attended today. Tomorrow again there will be another deliberation, and then finally PCC president, CLP leader and our other working president all will again meet with you tomorrow and give you the final decisions that will be taken. मजगती मुरगांवचो आमदार संकल्पान अदानी आयोजी कंपनी आड वास्को पुलिसेन कंप्लेन केल्या. कॉन्ट्रॅक्टर केन्ना पावर केबल तोडटा, केन्ना उदकाच्यो लायनी फोडटा. लोकांक आत्र्या पयऱ्या उपद्रव. ताका खंय अटक करचो. हांवें तेंचेर FIR लॉन्च करची म्हणून मागलेलें आसा इंडियन ऑयल अडानी गॅस प्रायवेट लिमिटेडचे, आनी ते अरेस्ट कर म्हणून डिमांड केल्लो आसा. जे ऑफिशियल्स आसा पळय ते अरेस्ट कर म्हणून तांकां इमिजिएटली तांकां अरेस्ट जावंक जाय. तेंचेर FIR फायल जावंक जाय. कित्याक आयज तेंच्यांनी आमकां आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशें वास्कोकारांक तशें मुर्मुगांवच्या लोकांक ग्रांटेड घेतलेलें आसा. आयज तेंच्या मदीं खंयच म्हाका दिसता की एक भंय म्हणटा तो ना जाल्लो आसा. कित्याक आयज ते कंटिन्युअसली तेंचे डिगींग चालू आसा आनी जेन्ना डीग करता तेन्ना ते कोणाकूच विचारना. आपल्या बापायचो फात कसो ते खंयचो जाय ते आपल्याक डीग करपाक लागले आसा. फोंडकुलां मारता जे लागून आमचे लायटीचे लास्ट टायम जे कनेक्शन प्रॉब्लम जालो, लायटी 22 वरां जाली आमकां लायट नासल्या कारणान मुर्मुगांवचे लोक सफर जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
केप्यां आवेड्या औद्योगिक झोन नाका म्हूण थळाव्यांनी आवाज काडूंक सुरू केला. पंचायत धरून थळावे रस्त्यार सरकारी खात्यांनी परवानगी कशी दिली काय म्हूण प्रश्न. गांवचो संयम खंय काबार जातलो. कसलीच परवानगी नासतना गांवांत एका प्रकल्पाक TCPन भायले भायर एक्सपान्शनाक परवानगी दिल्या. गांव बेजार, कोर्टांत वचपाची तयारी. प्रोसेसिंग युनिट म्हणून पोल्युशन ते घेतले ते रिन्यू केला आणि दॅट रिन्यू केलं ते एज पर माय नॉलेज 22/16 नॉट 22/16-A. तेण पण ते परमिशन घेतला ते 22/16-A म्हणून सर्वे नंबर डिफॉल्ट झाला आणि त्याने कन्वर्शन सानात करून हाडला. आतां कितले 3303 मिन्स एंटायर विलेज कन्वर्टेड जनरल झोन. म्हणजे तेच्यान कितें आण घालपा आता हे आमगे विलेज पळय आहा ती कवर जातली. फ्री ऑफ प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार हांगा हे रस्त्याचें रुंदीकरण जातलें. रुंदीकरण जायत जाल्यार लोकांची घरां येतलीं, दूर वयतली, येताचें ते भिरांत आसा. आमचे गोरगांत बोगलेच पडटा. आमी आज एकठांय जाल्यार कित्याक आमची विलेज प्रोटेक्ट करपाक, आमची विलेज रिस्टोर करपाक, आमची आयडेंटिटी, आमचे कल्चर, आमचे हेरिटेज कितें उरला ते रिस्टोर करपाक देखून आज आमी एकठांय जाल्या. आतां अशें तर इंडस्ट्रियल येत रावले आमच्या विलेजीक आमची वॉटर बॉडीज इफेक्ट जाता, आमचे रस्ते इफेक्ट जाता, आमची घरां वयता देखून आमी आज मुखार सरल्या. इंडस्ट्रियल एस्टेट हिंग घरां आहाय, हिंग वॉटर बॉडीज आहाय, ते जावपा जायना. सो वी आर स्टेईंग नो टू इट. नो म्हणजे नो, आमकां नाका तो गांव. आमगे सगळीं घरां वयतलीं, रस्तो वाडटलो, ताका रिक्वायरमेंट कितें आहा तांची रस्तो जायो. रस्तो वाडटलो, घर वयतलीं आमगेली. मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज घरां. अरे आमगे पूर्वज मोन गेले with the small roads, even smaller roads than this. Now why do we need here? Why there is no need of an industrial this over here? If he wants to have expansion, nobody is stopping anyone from becoming big, but not at the cost of people's life. सरपंचान जे भाशेन सांगिल्लें, सरपंचान डिमोलिशन ऑर्डर काडली, तो एपिला गेलो. तो तेगेलें एक कडेन एपील रिजेक्ट केलें, तो मागीर हायर गेला. सो हांव कितें म्हणटा, सपोज हांव पंचायत बॉडी, आमकां विलेजीन एक पंचायत बॉडी आहा, दे आर बायपासींग पंचायत आनी मुखार वचून ते कोताय जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ हॅव्हिंग पंचायत इन आवर विलेज. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.